इतले दीस जे चर्चा चली आनी वाट पळयताले काँग्रेस, आरजेपी आणि गोवा फॉरवर्डाचे अलायन्स जातले काय ना ते, आणि ते लास्ट मेरेन लास्ट 2 दीस उरले नॉमिनेशन, तरी त्यांचे काही डिसिजन जावनासले. तेंचे मध्ये एकामेकाचे आरोप प्रत्यारोप सुरू जाल्ले आणि ते बरोबर मिटिंगू चालू आसतले. पण आयज तुझे डिसिजन जाला म्हणजे आयज आमकां कळटा काँग्रेसीचे सिनियर व्हायस प्रेसिडेंट अंकित शेकाक आरजेपींतल्यान फोन आयलो त्यांच्या भितरांतल्यान. त्यांनी सांगला आमकां अलायन्स वांटेकार जावपाचें ना, अलायन्साचे भाग जावपाचें ना म्हणून सांगला. सो हे आरजीपीचे जे आरजीपीचे अलायन्सान येवपा आसले ते आता आसचेना, हे कन्फर्म जाल्ले आहा. फक्त ते ऑफिशियल अनाउन्समेंट उरला तर काँग्रेस नाजाल्यार आरजीपीक करचो पडटलो. आमी काँग्रेसी कडेन उलयलो. काँग्रेसींतलो एकटो काँग्रेस आनी गोवा फॉरवर्डाचे जे अलायन्स आहा ते फुडें वयतले. तेंच्यांनी ऑलरेडी गोवा फॉरवर्डान आपले सीट डिक्लेअर करून, आपले कॅन्डिडेट डिक्लेअर करून कॅम्पेनिंगू सुरू केला. ते तेंचे पद्दतीन फक्त अलायन्साचे सीट शेअरिंग आनी सगळ्यो गजाली आज सांज पर्यंत डिक्लेअर करपाक शकता. दुसरे कडेन अशें कळटा मनोज परब आणि विरेश बोरकर आणि आरजीपीचे लिडर स्वतः आयज प्रेस कॉन्फरन्स घेवन हो सगळो जो एपिसोड जालो, अलायन्स जाता जायना कोण लास्टाक न जावपाचें जे डिसिजन जाला ते कशें तो सगळो हे आसलो, कशें फूल एपिसोड आसलो तो एक्सप्लेन करतलो प्रेस कॉन्फरन्स घेवन मिडियाक म्हणून कळटा. स्टुडंटा खातीर हांव लोकेश शेखर.